सीएमाकडे डिस्कस केला आणि जो इन्सिडेंट जाला ते आम्ही काय रेस्टॉरंट ओनर जे आसले तांकां कोणें येवन सांगले की हे करूंक जाय तुमी तांकां हांवें सांगलेलें तुमी रिटर्न कंप्लेन दिया. रिटर्न कंप्लेन वॉज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सो ते बिझनेसमॅन जे असतात ते सदांच भियेता, चुकोन एकटो कापासतात आसता. आय एम ऑल्सो अ बिझनेसमॅन. कापासतात आमकां आहा, थोडे जाण भियेता. सो हांवें सीएमाक एक्सप्लेन केला अशें जावंक जायना. यू टेल द पुलीस टू see that this type of incident should not happen. It sends a wrong signal. It should not happen. अशें म्हणजे कोस्टल बेल्टाक अशें येवन मनीस उलोवंक पासून उपकारना तसली गजाल. सो सगळ्या स्टेक होल्डर्स मिडिया वयरसूनच अपील करता हांव. अशें कोण येयले जाल्यार इमिडिएटली पुलिशेन कंप्लेन दिवपाची गरज आसा. इमिडिएटली, नॉट इवन वेट फॉर द नेक्स्ट मिनिट. सोमते रिटर्न कंप्लेन दिवंक जाय, नांव दिवंक जाय. जाता जाल्यार ताजो फोटोय काडूंक जाय कोण येयल्लो पळय. अशें जावपाक जायना आनी अशें जावचें ना. आमचो अंजुना वागातार शापोरा, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एंटायर गोवा, आय वील स्टँड बाय द बिझनेस कम्युनिटी. जे धंदेकार आहा, जे आमचे गोंयकार यूथ बिझनेसान भितर सरल्या, हाय प्रोफायल रेस्टॉरंट्स घातल्या, कोण भायरसून पासून येवन हिंगा आमचे लोकला कडली रेस्टॉरंटां कोणें भाड्याक घेतल्या, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक गव्हर्मेंट सारको उबो आहा. आनी त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टराकूय मेवला अशें कोणूय येवन थिंगासर तांकां भिरांत घालूंक जायना. आनी गोवा इज अ सेफ डेस्टिनेशन हें आमी आख्खे एका जगाक दाखयल्लें आहा आनी हें फुडें दवरपाक जाय. इवन दॅट इन्सिडंट वॉट हॅज हॅपन इन अंजुना, असॉल्ट केस, वी हॅव कंडेम्ड इट. सच इन्सिडंट शूड नॉट हॅपन. इट सेंड्स अ रॉंग सिग्नल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तुम्ही एमएलए असताना तरी पण तुमच्या हॉटेलात येऊन एक्सटॉर्शन करून हे तुमकां तांकां खबर नासली आमचें रेस्टॉरंट म्हणून. आमचेच उलयना हांव ही गजाल. हे म्हाज्याच रेस्टॉरंटार घडोंक ना, म्हाका कोणूच मेळोंक ना. अशें खुबशे रेस्टॉरंट ओनरान खंयचे तरी एका रेस्टॉरंटान आपयल्ले फोन मारून. अशें जावंक जायना आनी हेचेर कारवाई जातली, हांव तुका गॅरंटी दिता. हेचेर जो कोणें कोणाक आपयल्ले, लोकांक आपयले, ताका आपोवन हाडटले पुलीस. आतां रिटर्न कंप्लेन ना, बट अगेन एक्ट जावपाक जाय आनी जातले. तुम्ही रिटर्न कंप्लेन केल्या? ही म्हाका गॅरंटी आहा. तुम्ही रिटर्न कंप्लेन केल्या? रिटर्न कंप्लेन केन्ना करूंक जाय. एज अ एमएलए, एटलीस्ट वन पर्सन, one of the stakeholders should give it in writing. People are scared, but we have to give them confidence. I am an elected representative of the coastal belt and the state of Goa. हांव एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट आनी हांव स्टेट ऑफ गोवा. एनीबडी इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ प्रॉब्लम इन कोलवा, आय हॅव टू असिस्ट दॅट पर्सन. हे आमी ओथ घेतलेलो आहा असेंब्लीन. सो वी वील स्टँड बाय इट अँड आय वील सी दॅट सच टायप ऑफ पीपल आर जोत्यांनी मारपाक जाय हिंगा. तर कोण अशें येयत हिंका जोती काडून मारूंक जाय ओनरांनी. हे हांव इतलें सांगूंक सोदतां. So the expression thing you was knowing, so before you are not told this thing to CM? ना, जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच आमी फोन No, केला. because when yesterday he had given a bite that Microsoft should come to me directly instead of going to the ना meeting. आमी अपॉइंटमेंट घेवपाक काल बिजी आहलो सीएम. आयज येवन मेवला हांव. आमी एक्सप्लेन केला की अशें जालां म्हणून. सो ह्या फुडें जावचें न्हू. कोणें पयशे दिवंक ना. सो हांव अपील केला तुमच्या माध्यमांतसून की कोणेच अशे पयशे दिवंक उपकारना. कसलेच, वेदर इट इज रेस्टॉरंट, वेदर इट इज नायट क्लब, वेदर इट इज हाय प्रोफायल रेस्टॉरंट, वेदर इट इज एनी टायप ऑफ बिझनेस. कोण जो तर म्हणटा आपण तुका प्रोटेक्शन दिता ताका पयशे दिवंक ना. तसलें चलचें ना गोंयांत आनी आमी चलोवंक दिवचे ना. Who is these people? किती आयडिया सर? गोयकार काय भायले? कोण आहे? आमचेच गोंयकार You know फटींग. the name?